Jiggy Biggy Tara, powered by MCFC Bank. वीक्षकांनो म्हजो नमस्कार आणि प्रणाम तुमकां समेस्तांक MCC बँक जिगी बिगी तारा ह्या नव्या एपिसोडाक तुमकां समेस्तांक स्वागत. तुम्ही खंयसर आसात, तुम्ही घरा आसात वा ऑफिसान आसात वा तुम्ही बेडरूमांत आसात वा सोफार बसून पळोवन आसात, कुटुंबा सांगात पळोवन आसात, एकलीत पळोवन आसात, फोनार पळोवन आसात, लॅपटॉपार पळोवन आसात, टीव्हीर पळोवन आसात वा कंप्युटरार पळोवन आसात, खंयसर पळोवन आसल्यार थँक्यू सो मच ट्यून इन केल्ल्याक जस्ट टू नो वरार बिकॉज तुमचो मोग आमकां तुमी दिल्ल्यान आमी हांगासर एका वरणी एक अपुरबायचे प्रोग्राम तुमकां हाडूंक आमी शकता आनी तुमी दिल्ल्या मोगा खातीर तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. वेल हांगासर आयचो एपिसोड आमी हांगासर आरंभ करता. आमची भुरगीं अतुरायन राखून आसात. वेल दे हॅव बीन प्रमोटेड टू द फर्स्ट राउंड which means तांचे प्रॅक्टीस आनीक सडला. द कॉम्पिटिशन इज गेटिंग टफर आनी कॉम्पिटिशन टफ जाता म्हणटा आसतना आमच्या जजीसांकी मस्त प्रेशर आसा. आनी जजीस कोण? आमचे पॅनलिस्ट जावन आसात झीनाबाई तशेंच रायनाबाई आनी तांकां सांगात दितात लोका मोगाळ याजक. तुमी तांकां आयकूंक तळी राखून दिता आसात. And they are very talented, very kind, very warm, very loving and very giving. ते जावन आसात मानातीक बाब डेनिस डेसा. देखून आमच्या वर्णरांक आमी मोगास येवकार मागता and I'm sure they are looking forward to a fantastic judging session. Well, in that case, तुमकां हानी हांव राखयना. Let's start with the first round. आनी हांगासर येतात आमची भुरगीं तांचे टॅलंट प्रदर्शन करूंक. हाय हाय कशें आहे? हांव बरी आसा. तुमी कशें आसात? बरें आसा. रेडी गे सिंग करूंक? वय खंयचें पद सिंग करताय? अशें कित्याक केलें देवा? अशें कित्याक केलें म्हळ्यार तुवें सांगिजे. बरें करून सांगताय गे अशें कित्याक केलें म्हणून. वय कोणें बरयलें पद हें? हाका उतना बरयली डॉनी कोरया. ओके. ट्यून कंपोज केल्ले डॉनी कोरया आनी रोशन डिसोजा. म्युझिक अरेंज केलें रोशन डिसोजा. गावपेन शिल्पा कुटिन्ना. हां तुवें पुरो सांगून सोडलें. म्हजें काम पुरो उरलें. ओके आतां बरें करून सिंग मार सिंग कर मा. अशें कित्याक केलें देवा झुजहें कित्याक दिलें. अशें कित्याक केलें देवा झुजहें कित्याक दिलें. सर्गा सरी आसलें जिणें खिणांनीम कोण केलें. कित्याक खिणांनीम कोण केलें. अशें कित्याक केलें देवा अशें कित्याक केलें. आमकां आनी कांयच गरज ना तुज्या त्या पावसाची. ओ हो 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 ओ हो 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 हो. आमकां आनी कांयच गरज ना तुज्या त्या पावसाची. वाळटा जर आतां हांगा आमच्याच दुकानची. फातरांनी दिसतले तुजे दयाळ दोळे. आतां मोवाळ फुलाय जाल्यान तोपचे ते खिळे. आमचेर वार आयला आमचेर वार आयला आमचेर वार आयला तें खरें दुबावान सेमता निर्मळ वारें. सरी ग सा सा सरी ग सा नी प
द पमा पसानी द मुनशान हांगार असलेले मोटर संचार आहा हा 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 आहा हा 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 आहा हा 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 मुनशान हांगार असलेले मोटर संचार तरी आज आमचे पैन रित्या पायार दादो सायबा जाल्यास तुझ्या भुंयची माती कावून कावून आतां आमच्या पांयांच्यो काती पुरुदन्या तुजी पुरुदन्या तुजी पुरुदन्या तुजी परीक्षा रावयानी तरी शिक्षा दावणी ही फकत बचावेची जेमेवकी दिसता भिरांत जायत कोण्णानी ससनाची सलवून आमी ह्या झुजांत निवार देवा हे अनवार निवार देवा हे अनवार निवार देवा हे अनवार आमचे वयले उस्वासो आमचो समच्या पयले बरें सिंग केलें तुवें बरो ताळा तुका स्वीट वॉयस ताका इल्लो पावर गलीचे मात आणि म्हज्या बगलेन दोगी स्त्रियो आहात हांगा चलयो म्हण येत पावरफूल सिंगर्स ती दोगांय ऑल्टो आनी जिनाचो ताळो तुमी आयकला आनी दोगा स्त्रियां भितर सदैव म्हाका मदें बसयला हांगा पूण नवाड्डीक कलाकार आं पावर म्हळें ओके मायक काडून घेवची रीत बरी आसा आतां म्हाका एक सांग त्या पदाचे सारांश म्हाका सांगी काली मेसेज कली कितें संदेश त्या पदाचो कोरोना पिडे निमती लॉकडावन जाल्ल्या दळा भारतांतल्या मायग्रेंट वर्कर्सांनी सबार कस आसले हें आमकां पोदांत आयकूंक मेळटा मायग्रेंट वर्कर्सांनी तांच्या कामाच्या जाग्यार आपल्या मायगावाक पयण सुरू केल्लें पूण ह्या पयणा वेळी तांणी सबार कस सोंसले तरी ह्या पयणा वेळी तांच्या मायगावा पावच्या अदींच अंतरली अशें असलें घडीत परतून घडोवन वचो म्हण देवा लागीं विनंती करूंक हें पोत हांव विचारता एक सवाल आमी देवा कित्याक दूर सोंचें कोणें केल्लें हें आमी मनशानच केल्लें आतां आपलें आनी एक हांवें चिंतलें एनवायरमेंटा विशयान म्हण न्हू म्हाका तुवें एक्सप्लेन केलें बरें जालें एनवायरमेंट आमी ती करून काडिल्ली कर्मां खरगां नॅचरल कॅलॅमिटीज मस्तपटी मनशान इनवायट करचें हें कोरोनाय मनशाची कर्तुमां निमाणें आमी देवाक हाक बाब मारची देवा तूं आमकां राख म्हणलें बरें आसा तें खंयचें गरजेचें म्युजीक की साहित्य गरजेचें लिरिक्स खंयचें गरजेचें संगीत की साहित्य दोनी गरजेचे हां गोत्ता तुका दोनी गरजेचें कशें पळय ताळ पडटा पळय म्युजीक आनी हाका ताळ पडटा पळय ओके क्लॅरिटी बरी आसली पूण थोडे शब्द मात म्हाका आयकूंक हांवें स्ट्रेन करचें पडलें म्हजें इयर्स तूं खंय ट्रेनिंग वेताय गे वय खंय शिल्पा कुटीना मामा लागीं ऑनलायन येस आतां पुरो ऑनलायन जाला म्हणया कोरोना वेळार आयलें ऑनलायन न्ही गे मी सारकी ऑनलायनच जाला आतां न्ही गे ऑफलायनीचे बारी उणें जाल्यात आतां आमकां ऑनलायन पुरो म्हणून कुमगार ऑनलायन काण घेवं जाता गे एका तेंपार ऑनलायन मी सांगल्यार त्या वेळार गजे घेवंक नातलें पण आतां ऑनलायन तेजें न्ही गे ना तूं बरें भुरगें पा तूं बरें भुरगें जायत गे बरें दिसता सोबीत दिसताळे ह्या ऑडियो विज्युअल मिडियमांत विज्युअल आहा पळय तेंय गरजेचें देखून तुमी विचारा तूं आतां शिल्पा जाल्यार शिल्पा जोश जाल्यार मागीर तुजें सिंगींग जालें न्ही गे हांगा झीना आनी हांगा रायना आसात तांच्या लागीं विचार तूं तुमी कशें सिंग करतात स्टेज एपियरन्स कशें मागीर संजू बाबा म्हणलें एकलो हांव पळय तुमकां एकलो गुरकार एक ताज्या लागीं विचारचें बिकॉज देर आर मेनी थिंग्स तुमी आतां ल्हान जिगी बिगी तारा म्हणलें वाडोनी म्हणजे अंतर आसात जायत गे सो बरें गायन केलें आनी बरें ट्यून आनी संगीत कंपोज केल्ल्या की आमी शाबासकी पाठयता आनी तुकाय बरें मागता जायत गे वेल सी ने
Wait. वी विल सी यू सून Thank you, Father. वेल सी बारी सुबीत कर मधुर गायन केलें तुवें आज एक कश्टांचें पद सुलाबायेचें पद न्ही मस्त इमोशन्स आहात तुवें त्या कॅरेक्टरार येवंकात तांचें बोगणां तुवें फील करून गावंकात सदांच बऱ्या रितीन तुवें प्रयत्न करून बरें परफॉर्मन्स दिलां तुवें आज तेन्ना उतरांची सुडाळाय आमकां हें मस्त फेमिलियर नातल्यान आमी लिरिक्स हांगा आसल्यान आमकां मात कळटा उतरां कितें म्हूण नातल्यार देखून तुवें इल्लें ओपनली सिंग करीचें Yes, ma'am. उतरां लोअर नोट्सार आनी उतरां कळोनात काले म्हणून ते नेक्स्ट टायम तुवें गमनान दवरचें आनी एक खुशी जाली तुमी बरें होमवर्क करून येतात ह्या पटीचे कंटेस्टंट्स पळयले पदराप कश्टांची क्वेश्चन्स विचारता जाल्यार तुमी प्रिपेर्ड आहात ताचो सारांश सांगूंक इट्स अ व्हेरी गुड क्वॉलिटी तुमी बरी प्रिपेर्ड आहात आनी ह्यात फर्स्ट रावंडारूच तुमी अशें आसल्यार मुखल्या रावंडार कशें आसतलें म्हूण देखून दुसऱ्या कंटेस्टंट्सांक सांगचें हेंच तुमी काले म्हणटात कळ्ळें पद सिलेक्ट करतात ताचे विशयान जाणवाय तुमकां आसाचें आनी तें त्या कॅरेक्टरार येवन कन्विक्शनार तुमी बिलीव कर तें सिंग करीचें सो व्हेरी गुड कंग्रॅच्युलेशन्स Thank you, ma'am. बरें गायन केलें मस्त पॉयंट्स ताणें सांगलें तांकां दिल्लें काम आतां म्हजें काम आसा पुरा बरें आसलें आतां म्हजी स्टायल कशें म्हळ्यार एक पद सिंग करतना आतां हांवें एक पद शिकायचें जाल्यार आयकून हांवें बरोवन शिकचें हांवें ओके आतां आयकतना म्हाका तें सुडाळ जाल्यार मात्र उतरां क्लियर आसतात होय गे आतां उतरां इल्लेशें पाद्राबान सांगल्या बरें कश्टांनी म्हणल्यार बरीं आयकतालीं सकाळां की आतां गुगलार सर्च केल्यार थोडे मेळटा थोडे मेळनात मागीर उतरांची वीद वळी जाता होय गे आतां इतलें बरें बरयलें आपण तशेंच आसाचें ताका देखून उतरांच्या वयर इल्लेशें गमन दिजें तोंड ओपन करून सिंग करचें मायक लागीं धरीचें तुका मॉनिटरार ताळो आयकता तुजो केदाळे ओके तें तुवें आयकाचें आनी बरें करून सिंग करचें ओके दुसरें उरलें पुरा बरें आसा Thank you, ma'am. ऑल द बेस्ट Thank you, ma'am. Asher Krasta Saint Aloysius Oi, इस्काल किंची फिरगस तुजी Milagres. मिलाग्रेस ओके किंचे पद म्हणटाय माझं संवसारांत कितें आसा तें कितें आसा तें कितें आसा माड जड मागीर नारळ माडार नारळ आसात जडार फुलां आसात न्ही गे ओके कोणाचें पद आनी कोणें Wilfred गायलेलें Mendes. हां सिंगर ओरिजिनल सिंगर अँथोनी सॅन आणि म्युझिक कंपोजर पपन जॉस्विन ओके आज सिंगर कोण आतां हें पदाचो हांव हां ओके बरें करून सिंग कर धैर्यान सिंग कर जायत की Oh, oh, ah, la 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 la, la la, la 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 la. संसारान कितें आसा तें देवान दिला बघूंक आमकां नीती सता मेजून दिला रे थोडे तुका थोडे ताका थोडे म्हाका संवसारान कितें आसा तें देवान दिला बघूंक आमकां नीती सता मेजून दिला रे थोडे तुका थोडे ताका थोडे म्हाका
थोडे आसात रडून गरीब कायेन बुडून सदांच निराशेचे दुका काडून थोडे गिरेजपणान जियेवनान सात मोनान सुखा संतोषाच्या पावल्या चडून कित्याक ही चडवणे अशें केला कोणे थोडे तोंटे मोने थोडे शणे देवा कुशे विणे विबाड करून जिणे मनशान मागून घेतला हे निर्मोणे कोणाक कितें फावो ते मांडटलो जाणा ताकडी ताजी वंकडी जावची ना संवसारान कितें आसा तें देवान दिला बघूंक आमकां निती सदां मेजून दिला रे थोडे तुका थोडे ताका थोडे म्हाका सडूस दिला तुका उणें केला म्हणून ताचेर केन्नाय जळो नाका कितें घडत फाल्यां देवाक जाय जाल्यार ताचे मेळत तुका तुजे ताका दुकान रडो नाका सुखान उडो नाका अनीत करण हेरांक तूं कोय नाका देवाचे दी देवाक रायांचे दी रायांक पेऱ्यांचे दी पेऱ्यांक सुकोय नाका दुसऱ्यांक दितना सुवार्थ जाय नाका चडवट्यान परत मेळत तुका संवसारान कितें आसा तें देवान दिला बघूंक आमकां निती सदां मेजून दिला रे थोडे तुका थोडे ताका थोडे म्हाका ओ हो 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 आहा लेला लेला ला 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 हॅलो हाय कशें जालें सीन केलें बरें जालें बरें जालें गे बरें करून तुवें गायन केलें आतां मुखार ऑडियन्स आसता तुका मस्त लोक आसता न्ही पळोवन तांकांय दिलें तुवें न्ही दिलें गे तांकांय दिलें आमकांय दिलें तांकांय दिलें सगळ्यांक दिलें सगळां हॅप्पी जालीं ओके तुवें तशेंच गायन केलें मायक वापरतना इल्लो लागीं दरीचे तूं एक्शन करताय जाल्यार तूं आतां बरें करून म्हळें एक्शन केलें पुरो बरें जालें जायत गे आनी अशेंच मुखार बरें करून सिंग कर ओके थँक्यू ॲशर क्रास्ता सोबीत नांव थँक्यू सोबीत गायन केलें सोबीत पद सगळी सोबीत आमी जजी सोबीत म्हणया ओके आतां म्हजें युजल सवय कितें म्हळ्यार सवाल विचारची निगे हे पद कितें सांगता मस्त बरी मॅसेज आहा हातून संवसार देवान संवसारान कितें रचला तें कोत्ता म्हाका ते मनशाक भोगोंक रचला आतां ते मनीस आतां कशे भोगोन आसात ह्या पदार लिखला हांव तुका सांगता वांजेलांत एक ओपार आयकलें तुवें ताल्यान ताची ओपार आयकलें एकल्याक 5 ताल्यान दिलें एकल्याक 3 दिलें एकल्याक 1 दिलें 1 मेळ्ळ्यान कालें केलें पुरपुरो न्हू पूर दवरलें 5 मेळ्ळ्यान आनी 5 दितेल्याचें तें ताचें फ्रिडम आमकां कितलें दिवचें म्हळ्यार ताका गोत्ता दुनियाक गोत्ता देवाक देखून त्या प्रमाणे तो कॅपेसिटी तुज्या क्लासीन मस्त भुरगे आहात तुका एक सिंगिंगाचें देणें दिलां स्टेजीर येवन सिंग करचें आनी एकल्याक ड्रॉईंग करचें देणें दिलां आनी एकल्याक नाच करचें देणें दिलां न्ही वांटून दिलां न्ही देवाचे तकडी आहा पळय तें अन्याय ना इक्वल जस्टीस आसा तें ओके मोसोर कर नाका म्हण तें सांगलां आनी एक ओपार आसा ग्रेस्त पिशाची ताणें मस्त जालें म्हणून
आनी कितें म्हळें हांव आनी एक गोड हांव बांदतां पुजोवन दवरतां. देवान कितें म्हळें हत्त पिशा फाल्यां तूं वाचतलें म्हूण गोत्ताय आमकां गोत्तू ना फाल्यांचें देखून आसल्या तूं इल्लें वांटून काण गे बाबा म्हूण सांगलां तें कोट्टद्दू तानागे बच्चिट्टद्दू पररीगे कोणालेगे उरना फाल्यांचें गॅरंटी ना येरला गॅरंटी आत्त देखून आज कितें आसा पळय वांटून जेव म्हणून बरी मॅसेज दिला. तुवें बरें गायन केलें आमच्या झिना बायन सांगलें तुका थोडे संगती पॉयंट्स पळय एक मायक धरची एक तुका कॉन्फिडन्स बरें आसा उतरां बरीं आसात ताळो आनी इल्लो पावरफूल जावंक आसता तो येता ताळो येता गे खंयच्या क्लासीन जाय तूं बाबा फोर्थ गी अरे फोर्थ क्लासीन येंच म्हणटा फोर्थ क्लासीच्यान ह्या वेदीचेर रावन गायन करचें पळय दॅट इट सेल्फ इज तुका गोल्डन मायक म्हूण सांगेत गोल्डन टिकेट म्हूण घेत दॅट्स एन अचिवमेंट आनी की लांब पयण आनी गे आशेर बरें करून हें पॉयंट सोमकोन वसायत गे मार्गदर्शन काण घेचें गुरू हिरियरा मार्गदर्शना म्हणटा तेंगे माय बाबाचें बेसांव आनी देवाची कृपा बरें जाता येतात गे ओके. काय ना बरें जालें म्हाका हांव तुजे डान्स बारे लायक जालें ते गोमटी एक आलयताले पळय म्युजिका प्रकार ताची गोमटी रोटेट जावन आसली संजू बाबा ताणें ट्रेनींग काणलें ताची तशेंच स्प्रिंगार आसता आनी बरी गोंता पळयल्या ताका परफॉर्म करतना कीबोर्ड खेळटाना तें पळोवन काय इल्लो शिकलाय आसतलो तुवें म्युजीक खंयचें म्युजीक चेंज जातना ताचे गोमटेचें अशें आसलें मागीर अशें आसलें न्ही गे कोण शिकयलें मम्मीन शिकयलें तर मम्मी पळयता आसतलें संजू बाबाक ओके बरें जालें मात स्वीट वॉयस थ्रू आवट बरें करून सिंग केलें तुवें जायत की. हॅलो मा हाय कशें आसाय बरी आसा तुमी कशी आसात हांव बरें आसा हॅप्पी दिसता इल्लेशें खंयचें पॉत्सिंग करूंक आयलें तूं आपयता रे हांव आपयताय गे कोणाक आपयताय तूं आतां कोण ना की ना गे कोणाचें पोद हें विल्फिरे बिंबसाचे सॉंग आहे बबिता डेसान ओरिजिनली सिंग केले ओके सर आतां तुजें नांव कालें ग्लेनिशा ग्लेनिशा आतां ग्लेनिशा आपयता रे हांव सिंग करता ओके बरें कन्न सिंग कर आपय बरें कन्न जायते स्वप्नांपुणी यो रे मांडा धोस करू तू म्हाका भेटलो काल सांती नेटलो मुझे लागी काजार जालो काळजाक मारून भालो मोजो पुसून तिळो तो म्हाका सांडून गेलो झूज मांडून आयले ताकाय आपयले हांवें ताका धाडून दिलो म्हाका एक सूर घालून तो सेफेराद जालो झुजान तो झुजून मेलो हाय म्हाका कांय नजो जाता हाय मुझे माय हें जिवीत कित्याक आतां हाय म्हाका कांय नजो जाता हाय मुझे माय हें जिवीत कित्याक आतां वेळेर चपकाचे सावळे राबी पाशार केली कितली वोरां आशेन हांव राखता सरलोलो भरतार खंय पाटीत म्हणून म्हज्या दारार ती
आदले दीस म्हाका जोगडास येतात ताच्या गोपान तुले सुखा दुखान तुले दुखांचो वाळो जाता हाय म्हाका कांय नजो जाता हाय मोचे माय हे जिवीत कित्याक आतां हाय म्हाका कांय नजो जाता हाय मोचे माय हे जिवीत कित्याक आतां अकरेचे चिटीर येता म्हूण पाटी म्हज्या पतीन म्हाका बरयलोले दीस करून राती राखलेल्या काती तिरचे कुडीक ताच्या देखचें जाले तरण्या प्रायेर हांव विधव जाल्या आतां आशा बुडून गेली दिशा बदलून गेली एक सोरी गीत हे गाता हाय म्हाका कांय नजो जाता हाय मोचे माय हे जिवीत कित्याक आतां हाय म्हाका कांय नजो जाता हाय मोचे माय हे जिवीत कित्याक आतां तो म्हाका भेटलो काळजांत ती नेटलो म्हजे लागीं काजार जालो काळजाक मारून भालो म्हजो पुसून तिळो तो म्हाका सांडून गेलो झुज मांडून आयले ताकाय आपयले हांवें ताका धाडून दिलो म्हाका एक सूर घालून तो सेफेराद जालो झुजान तो झुजून मेलो हाय म्हाका कांय नजो जाता हाय मोचे माय हे जिवीत कित्याक आतां हाय म्हाका कांय नजो जाता हाय मोचे माय हे जिवीत कित्याक आतां प्लेनिशा क्रास्ता बेळा तावन वय पण ह्या जिगेबिगे तारांची सोबाय कितें म्हळ्यार सक्कर कडेन तावन रावन हाडलां तारांक आदल्या एपिसोडांत उडपी पेरंपळ्ळी तिशीनपुरा सक्टांक रावन हाडलां म्हळ्यार तें ब्युटी आनी एक ह्या प्लॅटफॉर्म ह्या वेदी मुखांतर कोंकणी भास कोंकणी संगीत हें मुखारसून वता साहित्याची तुमकां वळख जाता कोणें साहित्य बरयलां आनी इल्लें ज्ञानय सडटा ओके तें पदा विशयान तुज्या गायना विशयान देवया तुजें ताळो मधुरा तुजें इनवॉल्वमेंट आनीकय बारी बरें तूं सादारण दोळ्यांत रडल्या बरीच इनवॉल्वमेंट दॅट इज द ब्युटी तशें न्हयचें तूं जर तर पर्सनल एक्सपिरियन्स ते आसलें जाल्यार आनी कितलें बरें प्रेजेंट करता आसलें तुवें पळयलें हिंगी एक खंयच्या विशयान सोल्जरा विशयान हिंगी तो एक फिल्म आयलें बॉर्डर म्हणून फिल्म आयिल्लें त्या बॉर्डरांत एक पद आसा संदेशे आते हे संदेशे आते सिमिलर न्हय सादारण चिटी येवचे आनी बराबर ओके तांचे बॉडी हाडचे पळयले तुवें कॉफिन्स हाडचे पळयले तुवें त्या झुजाच्या जाग्यार हांव फाटल्या दिसांनी आमच्या त्या खुंदा भुरग्यांक हाडलें रुदान ताच्या बायलेचें आवय बापायचें निजाय की मस्त बेजार हाडटा पूण सोजेर आमचो देश राखता हें पदा विशयान
कितें तूं आतां इवॅल्युएट कर तूं आतां खंयच्या क्लासीन जाय तूं 7th 7th जालें कालें जालें तुवें गायन केल्लें सांग बरें जालें. बरें जालें की वय खंय म्हणी स्केल चुकली की तुका वय खंय सेकंड फर्स्ट स्टँड जाडे हाय नोट थंय तें तुजें इल्लें कालें क्रॅक जालें बरें जालें ओके दॅट्स फायन दॅट्स ओके मोदें एक कडेन तूं सेकंड वर्स जाल्या उपरांत खंय एक जुजाच्या खार्गिल वचून आनी प्रभोवन आयलें पाटी आयलें मात इल्लेंशें वय गे म्हाका भोगलें तशें म्हाका गुर्तू ना म्हणजे सहवर येणार सांगतले आनी तेंच सोबीत दिसलें म्हळ्यार तें कांय नोजो पळय तें सांगलें पळय तुवें तें फील जावन तुवें मस्त सोबीत करून प्रेजेंट केलें कॉंग्रॅच्युलेशन्स थँक्यू ग्लेनिशा वय बारी सोबीत रितीन तुवें सुरवात केली ॲड लिब तूं त्या कॅरेक्टरार बुडोवन गेल्लें खुशी जाली आणिल्लें म्हणलें जाल्यार म्हज्या दोळ्यांनी दुकां येती आसली तुका पळोवन गूड स्टार्ट बऱ्या रितीन वचून आहलें आनी पाद्रापान सांगले पळय तें कांय नोजो कांय न्हू तें वेरिएशन बारीस सुबीत आसलें भावना सेंटिमेंटां बारी बरी आसली पूण तेंत सेकंड पॅराच्या कांय नोजो जाल्या उपरांत पिच देंवन गेली देखून श्रुती मेन जायत की बरें कर म्हळें तुवें तितलें म्हणसर बरें गेलें मागीर थंय थावन इल्ली श्रुती देंवन गेली देखून नेक्स्ट टायम तुवें तें गमनान दवरचें पाटी येवना बरें प्रयत्न केलें तें एक पुटी कडेन क्रॅक जालें पूण सेकंड टायम तुवें बरें करून केलें तें पार्ट हांवें आयकून आसलें आतां क्रॅक जाता गी समा म्हणटा गे पूण समा म्हणलें तुवें देखून श्रुतीचेर एक इल्लें गमन दवर तुजे एक्सप्रेशन्स आनी एक्सलंट रायत की म्हाका कालें बोगलें सांगिजे गे हांवें अलंत एक पद स्टेजीर हांवें सिंग केल्लें यात्त टायपार गो म्हजो सोरोन फोंडाक घालचे विशांत ओके हांवें सिंग केलें लास्ट हांव रडोनूंत गेलें म्हज्या काजार जावन नातलें तें दाळा जाल्यार म्हजो गो आहलो म्हजो ओट्टो तुवें तलिंत बोगणां ह्या प्रायर तुवें घालीं तें कशें तुका साद जालें म्हाका गुर्तू ना मात्र तुवें कालें केलें पळय कशें सिंग केलें तें मस्त बरें करून सिंग केलें रोडूंक आयलें तो एक कांय नोजो बारी बरें जालें मस्त बरें जालें अशेंच तुजें प्रयत्न आनी मुखार बरें करून कर म्हाका दिल्लें काम तुवें बरें करून केलें प्रेजेंटेशन बरें आसलें अशेंच मुखार सुनूर ओके बरें ऑल द बेस्ट हाय नांव कालें तुजें केटलीन ओ सुबेत नांव म्हज्या दुवेचें नांव केट तूं केटलीन मात्र ॲड जालें बरें दिसताय सोबे दिसताय क्यूट दिसताय खंयचें पद सिंग करताय मोगा उलो खंय तावन आयलें मोगा उलो म्हणूंक उमजूर तावन मोगा उलो म्हणूंक आयलें कोणें शिकयलें तुका मम्मीन तें मम्मीचें तर काम केदाळे डाडा बारे अप्रूप येवचो लास्ट एपिसोडान डाडा आयिल्लो एक 2 गडे दुसऱ्यांचो तुजो डाडा येता गे सिंग करूंक म्हणी शिकयता गे तुका तुवें सिंग केलें म्हणी आयकता गे हब्बा तितलें केल्यार पुरो बरें करून सिंग कर मा ओके ऑल द बेस्ट तुझ्या उल्याक रागतली तुझ्या येण्याक गडी मेस्तली तूं नांतर हांव एकसोरीन जातली तुझ्या विंगेक सदांच आशितली तुझ्या उल्याक रागतली तुझ्या येण्यान गडी मेस्तली
तुझ्या विंगेक सदा जाशी तोली यो 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 मोगा मुझ्या अंजा मुझे काळी जाजूनी ते राखता यो 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 मोगा मुझ्या तारा मेले काळीस तुझे हे मुझ्या काळजान यो 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 मोगा मुझ्या अंजा मुझे काळी जाजूनी ते राखता यो 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 मोगा मुझे तारा मेळे काळीस तुझे हे मुझ्या काळजान ला 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 ला. सूर्य बुडून गेलो त्या सागोरा निकसुरी हांव जिनी जाता ह्या बिडारान गे म्हाका तुझ्या मोगाच्या त्या गोपान नेगर करी नाका एक सूर्या जीवनान सूर्य बुडून गेलो त्या सागोरांत निकसुरी हांव जिनी जाता ह्या बिडारान गे म्हाका तुझ्या मोगाच्या त्या गोपान नेगार करी नाका निकसुऱ्या जीवनान यो 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 मोगा मुझ्या अंजा मुझे काळी जाजूनी ते राखता यो 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 मोगा मुझ्या तारा मेळे काळीस तुझे ह्या मुझ्या काळजान यो 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 मोगा मुझ्या अंजा मुझी काळी जाजूनी ते राखता यो 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 मोगा मुझ्या तारा मेळे काळीस तुझे ह्या मुझ्या काळजान मेळे काळीस तुझे ह्या मुझ्या काळजान मेळे काळीस तुझे ह्या मुझ्या काळजान मेळे काळीस तुझे ह्या मुझ्या काळजान. थँक यू. केटलीन वय सुबीत जालें बारी स्वीट वॉयस तुजो थँक यू. तशें सुबीत क्यूटली परफॉर्म केलें तुवें पूण आनीक इल्लें ओपन सिंग करचें जायत की धैर्यान बारी सुबीत पद कोणाचें पद हें कंपोजर लिरिक्स आणि ट्यून्स बाय लेन्सी नोरेना बेल्लो दुबई ओरिजिनल सिंगर बाय अनिता डिसोजा म्यूजिक बाय रुनीरो मिनेझेस गोवा रेमिरो मास्करेनेस जायत की एग्जामाक बरयल्लें बरें जालें एक लंब आन्सर सांगलें न्ही गे लावड आसा तुजो ताळो न्ही गे पावरफूल आसा आतां उलयतना पावरफूल आहलो सिंग करतना एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट आहलो बेन दिसलें गे ना ना
क्यूट दिसून आसलें बरें स्मायल केली एक्शन्स केली सूर्यो आनी तो दर्यान बुडोवन येताना आनी पुरा सुबीत आसलीं एक्शन्स पूण सिंगिंगाक आनी कित वयलें काम करूंक हा जैत की ओपनली सिंग करूंक हा इल्लो पावर हाडूंक हा ताळ्यांत आनी पॉस्चर एस्पेशली निट्ट रावचे मायक धरची रीत इल्लीशी समजायचे जैत की हें पुरा नेक्स्ट रावंडाक येताना काम करन येवंक प्रिपेर करन येवंक सिलेक्ट जाल्यार जैत की केटलीन येस तुवें अशें आपयलें गे येन आसतना कोण रावात म्हाका या म्हूण बगलें म्हाका येवंक जायना न्ही गे मात्र व्हडलें जाल्या प्रमाण जायत गे ओके 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 व्हेरी गूड बरें जालें तुवें आपयलें तूं गोंयचें माना गे म्हणी गोंयचें माना म्हळ्यार कोताय त्या भयणीक माना म्हणटात इरमाव म्हणटात भावाक म्हाका कितें म्हणटा गे म्हळ्यार हें गोवन टच हा ताका तो म्युजिशियन हा पळय तो गोंयचो जंपी सॉंग नॉर्मली गोवन सॉंग्स आनी झीन बरें सिंग करता ते ताका बारीक फिट जाता ताका गोंयचे लोनाय म्हणटा ताका हय हय ते फिट जाता ओके जंपी पीच करेक्ट तुका बरें देणें आसा ओके मागीर रायनाबान सांगल्या प्रमाणे इतल्यो सोबीत तुज्या मुखा म्हळ्यार आसा कॅमेरा पळयचे कित्याक विज्युअल मिडियम न्ही सकयल सकयल पळोवंक मागीर सकयल जाता ओके एक तें जायत की वर्ड्स बरें सांबाळ्ळे म्हाका एक कडेन मात हांव परत परतें आयकतलो मेळ्ळें काळीज म्हजें तुजें काळीज मेळ्ळें ताजें बरें गे म्हाकाय तशेंच मेळय न्हे कशें जाता तूं ल्हान न्ही खंयच्या क्लासीत जाय तूं फोर्थ स्टँडर्डाच्या भुरग्यां आनी सिंगरचें इतलें व्हडलें साधन म्हणटा केदाळे मेळय काळीज मेळ्ळें काळीज म्हळ्यार तें दुसरें अर्थ जाता मागीर थंय जायत गे तुवें बरें सिंग केलें यू लूक क्यूट बरें दिसता कीप स्मायलींग तुजी स्मायल पळोवन पळय टीव्हीचेर कोण पळयता पळय तांच्या तोंडार ही स्मायल येवन दी ते देणें न्ही गे स्मायल पळय संतोश दिवचें हा पळय कीप स्मायलींग जायत गे ओके आतां म्हजो वांटो कालें जाय तुका कशें जालें तुवें सिंग केल्लें I tried my best. आयस बरें जालें गोमटी मात अशीच आसली गोमटी अशी जायचे आनी मायक आल्यार असो आसाचे असो ते अशें धरल्यार आसा पळय हांगा तावन आल्यार भायर वता तुवें सिंग केल्लें तें सामा आयकना ओके अशें धरीचें धर पळय हां सामा करेक्ट आनी केल्लें अशें हांव लुक एट दॅट मायक सिंग कर पळय कुडी म्युजीक नाका सिंग कर पळय हांगा पळय हांगा आयक हांव तुज्या उल्याक राखतोली तितलें आयकाचें म्हण आतां हांव तुज्या बुल्याक राखतली हां मागीर तुज्या येण्याक गडी मेजतली हां म्हाका एक खुशी जाली काल म्हळ्यार लास्ट एपिसोडाक आमी एंडींग वर्ड्स रायना वूड आसा की तुका लेटर्स सस्टेन जाताना खाली कट जाताले अर्दे अर्दे मात्र आयकताले कंप्लीट जायनातले मेजतोली राखतोली ते लीप आयकनातले तशें पण आमी म्हणलें ह्या पोवटी भुरग्यांनी मस्त करेक्शन्स काण गेल्यात आतां नेक्स्ट रावंडाक येताना आतां आज काल्लें म्हणटा तें आनी की तुमी करेक्शन करूंक जायत गी गोमटी तूं आरश्या मुखार रावून सिंग करता दळ तुजी गोमटी दिसता अशें काले म्हणे धर रांदच्या कुड्याचो दांडो आसता न्ही कायला तो म्हणी काले म्हणी काणगे अशें धर ओ मायक म्हण चिंत ओके आनी आरश्या मुखार रावून अशें सिंग करता दळ गोमटी तुजी अशी येता जायत गी तुजो ताळो बरो सुट्टाळ आंगातावन सुटचो न्ही आंगातावन येवचो पोटातावन आंगातावन ओके आंगातावन येताना बरो येता हे म्हजे पॉयंट जाल्यार हांव तुका सांगून आसा ओके ऑल द बेस्ट मा बरें कन सिंग कर नेक्स्ट टायम मायक असो ओके आनी गोमटी अशी हें केदाळे उडावस तर तुका मागीर मुसर हेल्प जाता जायत गी उरलें पुरा बरें जालें थँक्यू हॅलो हाय कसो आहे मग तूं बघा सॅड दिसताय नांगे ना बरो आसाय गे वय हां ओके खंय थावन आयलाय तूं बजाल बजाल थावन खंयचें पद सिंग करताय गांव गुचेडवा गांव गोचेडवा कोणें बरयल्लें कोणाचें पद हें लिरिक्स कोणें बरयल्लें जोसी पिंटो ओके जोसे पिंटो खंयचो तो किन्नी गोळी किन्नी गोळीचो ताका पळयलें हिंगे तुवें ना ना गे तो सादो मनीस कोणी चिंचिना तो बरयता म्हण ताजी मिसेस आसा पळय ती पॉलिटिशियन शार्लेट पिंटो पळयलां गे तुवें ना
व्हडल्या व्हडल्या पोस्टरांनी पर आसता तेजी फोटो शार्लेट पिंटो म्हूण पळयलें पळोवन हांगे ओडणे आसूं दे ताणें बरें बरयलां हें पद मस्त फामाद जालां आतां तूं बरें करन ओरिजिनल सिंगर कोणें सिंग केलें हें ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ अनूप चलोटान सिंग केल्लें आतां ताजे बरीत बरें कन्न तुका कितलें जाता तितलें तूं सिंग कर जायत गे जायत. ओके मा ऑल द बेस्ट. गावंगो छेडवा मुजो गावंगो बारा गावा परताचे नावंगो गावंगो छेडवा मुजो गावंगो बारा गावा परताचे नावंगो वडवी काय सांगची नाही पळेला करी तुका कळची नाही वडवी काय सांगची नाही पळेला करी तुका कळची नाही गावा की गो माग सांग को तुदा मोवसो मुजो गावंगो हो गावंगो छेडवा मुजो गावंगो बारा गावा परताचे नावंगो माड खेळंबे आईन्यो हाली तीत तुका पळेवून फोळां देवे तीत ओडा रुकाल्यो कोगुल्यो पुरा एका सळ्यान गांवक लागतीत माड खेळंबे आईन्यो हाली तीत तुका पळेवून फोळां देवे तीत ओडा रुकाल्यो कोगुल्यो पुरा एका साळ्यान गांवक लागतीत कोकुळे मोळस मुजो गावंगो तुदा मोवसो मुजो गावंगो हो गावंगो छेडवा मुजो गावंगो बारा गावा परताचे नावंगो गावंगो छेडवा मुजो गावंगो बारा गावा परताचे नावंगो तळ्या पेशी साळका फुलतीत केसार तुझ्या कशिंगो दिसतीत आशा निंस लारा उठतीत लारा मेळोन कोळसो बोरतीत तळ्या पेशी साळका फुलतीत केसार तुझ्या कशिंगो दिसतीत आशा निंस लारा उठतीत लारा मेळोन कोळसो बोरतीत साळका तुळस मुजो गावंगो तुदा मोवसो मुजो गावंगो हो गावंगो छेडवा मुजो गावंगो बारा गावा
परताचे नावंगो गावंगो चेडवा मुजो गावंगो बारा गावां परताचे नावंगो वडवी काय सांगची नाही पळयला करी तुका कळची नाही वडवी काय सांगची नाही पळयला करी तुका कळची नाही गावाक ये गो माग सांग गो तुदा मुवचो म्हजो गावंगो हो गावंगो चेडवा मुजो गावंगो बारा गावां परताचे नावंगो गावंगो चेडवा मुजो गावंगो बारा गावां परताचे नावंगो कीथ बरो दिसताय तूं थँक्यू बरें मॅचिंग आहा ड्रेस बॅकग्रावंड पुरो सक्कड मॅचिंग आसा सोबीत दिसता खंयची क्लास तूं फिफ्थ गे बजाल तावन मस्तू कलाकार वा गावपी आयल्यात मस्त फिरगत जावन पडटा गंटल कट्टे दोगां तेगां ताच्या उपरांत खंय पांगळा तेणें आनी पळय तुका कोणें शिकयलें तुमकां बजालच्या बरोबर कोणें पिक केलें आयडेंटिफाय केलें कोणें म्हाका डाडान शिकोवचें वय तुमच्या बरें क्वायर आसा की गरजेंत वय आमगे सारता कितें म्हळ्यार बजालचे सुमार जाणां येयलीं तशें म्हणटा आसतना पळय खंय एक बरो लिडर आसा जाल्यार म्युजिशियन वगैरे तो आयडेंटिफाय करता आनी तुमकां हाडून येता ती सबाय आनीक ओके तुजो कोण मेस्त्री तुजो डॅडात तो तुजो गुरू जाल्यार ताका हांव शाबासकी पाठयतां तुज्या गायना विशयान बरें तुवें सिटींत रावचें की विलेजान रावचें हळड्यांत रावचें की शहरांत तुजें घर खंय तुवें कॉन्क्रीट जंगलांत रावचें की या उरल्या जंगलांत रावचें कॉन्क्रीट जंगल आं तुवें पळयल्याय गादे पळयल्याय की पळयल्या खंय मम्माच्या गांवांत केदळा कितल्या वर्सां आदीं हांव कितें विचारता म्हळ्यार आमच्या मायगांवा विशयान सांगलां मायगांवांत कितें सकट ग्रीनरी आसले पाचवे सोबाई माड माडयो केळंबे न्हंय उदक ही सोबाई मायगांवची ती पळयल्यार तुका आनीकय बरें वर्णन करूंक जाता ओके तुजो ताळो बरो आसा स्केलार रावले ते आनी 7-8 रिदम इल्ले कश्ट आहा ते तितले सुलभ ना तुवें मेनटेन केलां तें ताचे उपरांत इल्लो तूं इल्ले लायफेचे तुवें सिंग करतना इल्लेशे लायफेचे काय चिंतून तालो कोण शब्द काय विसरेतीत म्हणणे गे विसरून वेतात म्हणणे तशें चिंतून आलो आनी कॅमेरा फेस करचे तुवें इल्ले स्मायल म्हणटा तोंडांत इल्ले परजड तुमकां साद आसा म्हाका जायना आनी म्हजे भोंवतणी बसल्यार पळय तांकां बरें गुत्ता तांच्या लागीं विचार कशें स्मायल करचें म्हणून अदरवायज तुजें सिंगींग बरें जालां जायत गे ओके मायगांव आसल्यार तूं अप्रूप वचून पळय ते गादया बरो आसतात पळय बरें सोबीत दिसतात ओके रायट बरें जालें परफॉर्मन्स नीट आहलें सिंगींग वायज सॉफ्ट वॉयस पूण आणखी इल्ले ते एस्पेशली हे लायन्स गांवाक ये गो मागीर सांग गो ते ओपन जायचे वय सांग गो जातालें तें तोंड ओपन करीचे आनी ते लावड येचे ते डायनामिक्स म्हणटा आमी तो खंय सॉफ्ट येचे खंय लावड येचे ते तुमी प्लॅन करीचे सिंग करतना जायत की प्रॅक्टीस करतना मागीर आनी एक काले सांगचें म्हळ्यार पयलेंच्या रावंड हांवें तुका ऑडिशन्साक पळयल्ले आनी तुमकां थोडे करेक्शन्स दिल्ले आज तुवें बरें करून ते मतीन धरून तुवें बरें करून प्रॅक्टीस करून आयलाय आज मस्त इम्प्रूवमेंट दिसलें फ्रॉम लास्ट टायम व्हेरी गूड अशें तूं आनीक मुखल्या रावंडाक गेल्यार आज काले सजेशन्स आमी तुका सांगल्यात पळय तेय तुवें प्रॅक्टीस करून बरें मतीन दवरून बरें करून ओपनली सिंग करूंक जायत की कीत बारी बरें जालें थँक्यू गांवाक ये गो मागीर सांग गो म्हणून बारी बरें कन्न म्हणे ते गांवाक ये गो मागीर सांग गो तशें येजे म्हणाजे ते दाळ मायक कालें करचें कोत्ता तो लावड जाता मायक इल्लो पयस धरीचे तूं मायक धर अशें कशें सिंग करताय तूं गावाक ये गो माग इल्लो पयस धर आतां गांवाक म्हणटा गावाक ये गो माग सांग तुजो वॉल्यूम सेम आसा जे तुवें सिंग कोरचो वॉल्यूम आसा पळय तो सेम मायक मात्र इल्लो पयस मागीर तुवें लागीं हाडिचें ते एक सोय कर आनी ओके लावड येताना मात्र नाजाल्यार तुवें लागीं धरूंक अशेंत लागीं ओके बरें जालें सिंग केल्लें कोणें शिकयल्लें तुका डाडान केद्दाळें मम्मीचें काम आज एकलो डाडा मेळ्ळो
डाडाक मस्त शाबासकी दिता अले तर डाडा आनीक मस्त जाण येवन दित मुकल्या भुरग्यांक बरें करून शिकोवंक मम्माचें काम इल्लें उरता आमकां इल्लें काम चड जाता न्हय तशें डाडांनी काण गेल्यार आमकां इल्लें सुलाभ जाता आतां ऑल द बेस्ट नेक्स्ट तुवें करेक्शन्स काण गेल्या बारी खुशी जालें रायनान सांगलें त्या दिसा आमी म्हणलें मस्त करेक्शन्स तुवें काण गेल्यात आतां आनीक आतां आजय सांगलें पळय तें आनीक करेक्शन कर नेक्स्ट रावंडाक आमकां सेम रिपीट जावन वचो परतून जायत गी ओके ऑल द बेस्ट स्पर्धाचे कॉम्पिटेटिव्हनेस सोडून आसा आनी हांगासर तुमी पळयतात आमची भुरगीं कितले तयारी करना आयलात ऑडिशन्सान थंयसर कंडक्ट जावन म्युजीक आसलें बॅकग्रावंड म्युजीक आसलें पूण हांगासर विथ द कॅरिओकी विथ द ट्रॅक ती सिंग करनासतात कितें सिंग कितें रिदम कितें टेम्पो कितें परफॉर्मन्स कितें ताळो आनी कितें तांची आपुरबाय थंयसर त्या स्क्रिनाचेर आनी तुमी समेस्ता पळोवन आसल्यात आय एम व्हेरी ग्रेटफूल फॉर युअर अप्रिसिएशन अशेंच भुरग्यांक जाय तुमचें अप्रिसिएशन मालगड्यांचें अप्रिसिएशन आनी तांचो सपोर्ट जाय पाठिंबो जायचे आनी भुरगीं अशींच वाडूंक शकतात टू गो अहेड अँड कॉन्कर द वर्ल्ड आउट देट वेल विथ दॅट मोगचनो आयचो एपिसोड आमी अखेर करता आनी हांगासर रावंड्स मुखासून व्हरूनच आसात देखून तुमी तुमचो आमकां मोग दिते रावा आमची आनी तुमची मुलाकात येवच्या शुक्रारा जुस्त 9 वरार तेराळा पर्यंत भरपूर मोग आसून निरंतर मनोरंजना खातीर पळयते रावा दायजी वर्ल्ड TV 24/7